मडगांवां दोन आवाज गडगडटात. लास्ट 2-3 दीस सर एक आवाज म्हणल्यार पावसाचो गडगड. लास्ट 2 दीस गडगड चालू आहा. आणि दुसरो आवाज म्हणल्यार आमच्या मडगांवकाराचो चिराग नायक तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है. दुसरो आवाज प्रत्येक मडगांवच्या कोपऱ्यांनी अध्यक्ष महोदय हो गडगडत आसा. 90% मनशांनी म्हाका डायरेक्टली सांगला चिराग तूं आतां ओपन आयला आमी आतां कोणा भिना. फक्त 10% लोकांनी आज पर्यंत म्हाका कानान सांगला चिराग तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है. म्हणजे 90 आणि 10 100 जाले हो शेळलो. आणि तो भिलाय बी कित्याक तो राविल्लो चिराग ऑफिशियल फॉर्मल एंट्री घेता काय ना, काँग्रेस पक्ष ताका एंट्री दिता काय ना. म्हाका कळटा न्ही आमचे 4 कडेन लोक असतात सगळे आमी थर्मोमिटर लायल्या कशें कितें चलता आमकांय कळटा. काँग्रेस पक्षा कडेन म्हजे कडेन मडगांव वयर काडपाक चड कॅपॅसिटी आहा. दिगंबर कामतीच्या टिमी परस चड क्वॉलिफिकेशन आणि कॅपॅसिटी आमकां आसा. फक्त एक ना ताचे खातीर हांव माफी मागता, क्षमा करा. आमचे कडेन एकूच कॅपॅसिटी ना. आमचो देव मनान आसा, आमचे ते डायरेक्ट कनेक्शन ना. आणि म्हाका एक मेसेज दिवपा जाय बाब दिगंबर कामतीक की यू हॅव टेकन मडगांवकर्स फॉर ग्रांटेड. दे हॅव शाउटेड बट यू हॅव तांकां तुवें केअर केलें ना. आनी ही ताजीच न्ही तुमची चूक. कित्याक ज्या दिसाक तुमी पळय ताच्या दारान गेल्या तुमकां एक ते इमोशनल आनी एक जे पळय म्हाका सेंटिमेंटल हांव ताच्या घरांतल्यान भायर सरतना तो म्हाका राग येतालो म्हणून आज कोंकणीन उलयता. नाल्यार हो राग इंग्लिशेन बाब अध्यक्ष सांगप शक्य जायना. आतां मडगांव मॉडेल मडगांव म्हूण करताय बोर्ड चुकचुकीत लायता. अरे फाटल्यान रेब्या व्हाळ व्हांवता मरे डिफेक्शन. कितें म्हाका कळटा काँग्रेस पक्षान तुका मुख्यमंत्री केलो राव म्हण सुशेगाद. तरी तूं 2022 बीजेपीन वता. आतां फाटली हिस्ट्री जॉग्राफी कोणाक खबर आहा? 1985 काँग्रेस तो 94 बीजेपी. सर ही काय मलाच समजत नाही काय ते गिरीश भाई कशें ताकाच मना पडले तुमकां सोडूच ताका कशें मना पडले कशें ताणें मॅनेज केलें दाम बाब जाणारे.